Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. देवाचे सामर्थ्य, देवाची जाणीव आहे. देवाचा मुख आमच्या भितर आसा. तो आमकां वाडयता. आमच्या हर एका वस्तू तो आमकां वाडयता. तेची जाणीव आहे. तेचो मोग सदा सदा काळ आमच्या भितर आसा. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आमी त्या देवाक वाखाणटा. ज्या देवाची आमी पुजा करता. आमी त्या देवाक दिन वाजता. ज्या देवाचो आमी मोग करता. होय, आमी त्या देवाक वाखाणटा जो आमचे थंय देव आसा. तो देव आमचे थंय आसा. तो देव आमचे थंय आसा. तो देव रेबेजे काताना. तो देव शिकेते रेबेरे. तो देव लाबोंद्रा मस्ते. तो देव, होय तो देव. तो देव, तो स्वताचो देव. तेका सोडून आमकां रावंक जायना. तेची उतरां आयकल्या बगर आमकां चलोवंक जायना. तो देव, होय तोच देव जो आमकां वाडोवन वर करता. हालेलुया. त्या देवा भाशेन देव ना. त्या देवा भाशेन जिवीत ना. तेचें जिवीत म्हज्या भितर आसा. आनी तोच म्हजें जिवीत आसा. आमचे दोळे बंद करुया आनी भाशेन आमच्या देवाक दिन वाजूया. लाबोत्रे बेसुकुंत्र मांद्रसे. हाला बाला 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 साकांत्रेसे. Troste intramas toko tlamas toko truse. Oh, Jesus sabarabara. Jesus shiketremenda. Jesus labasakata. Oh, Jesus rebezeketenemena. Jesus rabadeketenemena. Jesus sabarabara. Jesus, Jesus, lebe tramasto. Jesus, 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 Jesus. आमचे दोन्ही हात उभारून देवाक वाखाणून जेजू, जेजू, जेजू. Rabade ke tere bere 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 sukund lama turusa tana mana mana kata labuse shiri bere 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 sakantana mana 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 ana lama trabuse de bere 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 shibendra masakata la bla 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 shiri bere 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 siri bere 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 Jesus, 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 rabatikiti, Jesus, lemesakataraba, Jesus, 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 shibiri, Jesus, Ramadu lagadara. Lagadara Sugutan Rabandru Zikitri Sharabara Samazu Sharidia Wakana Deva Judono Yadu Parun Rebe Zikiti and Menesiki Andra Bundra Mandra Zikiti Shala blah 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 blah. Jesus, look at Jesus. Jesus,
जेजू 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 बोला करा जेजू जेजू माझ्या जेजू माझ्या जेजू जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ज्या आम्ही जेजू आराधना करता माझ्या आम्ही जेजूची स्तुती करता माझ्या बाबाने पवित्र उतर आमकां ह्या भाशेन सांगता जो म्हाका आपल्या काळजान घेतलो ताचे सोबे हांव म्हजो बाप पवित्र आत्मो आमी तिगूय जाण येताले ताचे बरोबर रावताले ताचे बरोबर खाताले ताचे बरोबर जेवताले सो तो देव ज्या वेळार त्याची आराधना आमी करता न्हू त्या वेळार तो आमचे भितर येता आमचे भितर रावता आमचे भितर खाता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आयज देवान जे म्हाका आनी तुका जी जागो दिला न्हू ती सगळ्या परस वेगळी जागो आसा सगळ्या परस वेगळी जागो आसा ती जागो म्हाका बाबा न्हू अशी जागो आसा बाबा ती जागो कोणाच्यानूच काडून घेवंक जायना कोणाच्यान काडून घेवंक जायना आयज जर आमच्या जिविताचेर नजर मारला जाल्यार आमचे जिवीत आनी हेरांचे जिवीत हितून चड फरक जावन आसा हितून चड फरक जरी आसलो तरी पासून तितून एकाच वस्तूचो फरक आसा हांव म्हज्या देवाक सजमोन घेता हांव म्हज्या देवाक म्हज्या काळजान घेता आनी म्हजो देव म्हजो मोग करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे सगळ्यान व्हडलें बाबा जे आमचे मदें जे फरक आसात ते हांव आनी देव हांव म्हज्या देवाक सजमोन घेता आमच्या सांगातान जी थोडी आसान ती देवाक जाणा देव तांकां खबर आहा पूण देवाक सजमोन घेवना तुमी देवाक जाणा आसली आतां देवाक सजमोन घेतल्यात आनी आतां तुमी देवाची आसात आमेन प्रेज द लॉर्ड सो काल आमी पवित्र आत्म्या सांगाता अनानियास आनी साफिरा हेची आमी उतरां आयकताले मोगाच्या बाबायन आयचो 50वो दीस आमी पवित्र आत्म्या सांगाताक घेवन आमी चलता पवित्र आत्म्याची ताकद पवित्र आत्म्याचो बळ आमच्या सांगाताक आसा Acts chapter 5 काल आमी पळयलां अनानियास आनी साफिरा ही दोग जाणां घोव बायलां आसली आनी जशें ती देवाच्या राज्यान भितर सरलेली मोगाच्या बाबायन Acts chapter 2 verse 44 and 45 सांगता ती सगळी भावार्थी एकठांयची येताली आनी ताचे सगळे भागा आसले आपली भाटां विटां ती विकताली आनी ताचो फायदो जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणे ती वाडटाली सो मोगाच्या बाबायन ह्या जम्यान अनानियास आनी साफिरा ही पासून भितर सरलेली आनी जशी दुसरी जाणां आपल्या जिवितांतले बेश्ट देवाक दिवंक सोदतात मोगाच्या बाबायन त्या भाशेन मोगाच्या बाबायन अनानियास आनी साफिरान आपल्या भाटाचो एक कुडको विकलो आनी ज्या वेळार तो कुडको विकलो Acts chapter 5 verse 2 आमकां सांगता आनी ताची बायल भेदी आसून विक्रेतेचो एक वाटो लिपोवन दवरलो काल तुमकां सांगलें मोगाच्या कित्याक लागून ताणी वाटो विकत दवरलो मोगाच्या बाबायन ज्या वेळार तेणी जी जागा जी लँड विकूंक काडलेली
ती नॉर्मल भाशेन त्याचो रेट आसलो. ज्या वेळार ती लँड विकती काडलेली नॉर्मल भाशेन रेट आसलो, म्हटल्यार कोणूय तेका 1000 रुपये वा 10,000 रुपये दिता अशा भाशेन. पूण ज्या वेळार तेका मोगाच्या बाबतीन विक्रेतेचो वांटो, मोगाच्या बाबतीन जो विकूंक काडलेलो वांटो मोगाच्या बाबतीन तो चड मेवलो. म्हटल्यार जस्ट एग्जाम्पल घेयात, काळी सांगल्या भाशेन आमी एक लँड काडटा, तेका जर 10,000ची आमकां समजता एका 1 लाखाची वा 10,000ची व्हॅल्यू आसा, आनी सडनली आमकां जाणा हे 1 लाख तेका मेवतले, पूण सडनली त्या जागेक 1 करोड मेवता जाल्यार प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हे 1 करोड 1 करोड जे असतात, जे चड मेवतात, ही देवाची ग्रेस असता. आमेन. आणि देवाची ग्रेस आमकां लिपोवन दवरूंक येना. आमेन. जर मोगाच्या बाबतीन कित्याक फुडें आमकां पळयता आमी कशा भाशेन तेंकां त्रास जाता, तो कित्याक तो त्रास जालो तेंकां. फुडें पळय मोगाच्या बाबतीन तांचो एक वांटो लिपोवन दवरलो आनी उरलेलो वांटो हाडून धर्मदूतांच्या पांयशी दवरलो. पेद्रून ताका म्हटलें, आनानियास, पवित्र आत्म्यांक फट मारून विक्रेतीचो एक वांटो दवरूंक तुज्या काळजान सैतान कित्याक रिगलो. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळयात, तुमी चिंतून पळयात वा तुमच्या दोळ्या सामकार एक पिक्चर हाडात. ज्या वेळार आनानियास आनी साफिरा ज्या वेळार पेद्रू सांगातात वा त्याच्या जी कलिसिया आसली त्याच्या सांगातात एका मनान ती भितर सरलेली, तांकां स्वामी जेजू क्रिस्त सजमलो, देवाची व्हड शक्ती, देवाची व्हड पदवी तेंच्यांनी पळयलेली. आनी ह्या दिसांनी मोगाच्या वेळार जायतीं जाणां तेंचे जिवितान कितें भाट आसलें तें विकताले आनी जें कितें देवाच्या उतराक मदत मेवतालें ती करताली. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या भाशेन ती आपली जिवीत सारताली बाबा. आनी सडनली मोगाच्या बाबयनानू आनानियास आनी साफिरा ह्या घोव बायलांनूय डिसिजन घेतला, आमचो एक भाट आमी विकया, आमचो एक कुडको जागोचो आमी विकया. आनी तो कुडको मोगाच्या बाबयनानू ज्या वेळार विकूंक काडलेलो वा तेंच्या मनान आसलो तो कुडको एक नॉर्मल रेटार, म्हटल्यार 1 लाखा ताका व्हॅल्यू धरुया आमी तेची. पूण ज्या वेळार तेका एक जे खरेदी करूचो म्हटल्यार विक्रेतेचो एक मोल आसता तो तेका मेवलो, तो 1 करोडच्या भायर मेवलो. सो 1 lakhs and 1 करोड. तेका लागून सडनली आनानियास आनी साफिराच्या मनान कितें जाली, आस येयली. प्रेज द लॉर्ड. आनी तिसरी लायन पळय सांगता, पेद्रून ताका म्हटलें, आनानियास, पवित्र आत्म्यांक फट मारून. पळयात बाबा, आमकां पवित्र आत्म्यांक केन्ना फट मारूंक जायना ना. ओके. आतां त्या धर्मदूतांक खबर आसलें आनानियासान आनी साफिरान आपलो एक वांटो काडून दवरला म्हणून ना. तांकां खबर आसलें वा ती तांकां कोणी सांगलेलें एक वांटो तेंच्यांनी काडून दवरला ना बाबा, ना सांग. पूण बाबा पवित्र आत्म्यान तांकां सजमयलें वा जाणवायन घातली ना, आनानियास आनी साफिरा ही रॉंग करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी तेका लागून कितें जालें जाणा बाबा, धर्मयुतान जे वांटो हाडून दवरलेलो आनी तो वांटो ज्या वेळार पयलो त्याच वेळार होली स्पिरिटान सांगलें ना, तांच्यांनी फट मारून हो वांटो हाडला. आनी पळयात एक मेन्शन करता, पळयात, एक वांटो दवरून तुज्या काळजान सैतान कित्याक रिगलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितें म्हणटा, एक वांटो दवरून तुज्या मनान सैतान कित्याक रिगलो. क्लियर आसा. जे साफिरा आनी आनानियासान जे एक वांटो आपणाक दवरलो, तो वांटो तेंचो नासलो, तो होली स्पिरिटचो आसलो. प्रेज द लॉर्ड. सो होली स्पिरिट जे आसा बाबा, ते होली स्पिरिटाकूच दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमच्या जिवितान स्ट्रगल कित्याक आसा, आयज आमच्या जिवितान प्रॉब्लम्स कित्याक आसा,
आयज आमच्या जिवितान निराशा कित्याक आसा? कित्याक जे पवित्र आत्म्यांक जाय ते तुमी दिवंक जायना वा तुमी दिनात बाबा. पवित्र आत्मा तुमच्या काळजान बसला, तुमच्या काळजान आसा, पूण तुमी तेका पोशण घालना. जायती जाणांका खबर आसतलें म्हाका, एक वस्तोरी ज्या वेळार गर्भेस जाता वा गर्भेस रावता त्या वेळार जायती जाणां म्हणटात आतां तूं 2 जिवाची आसा, म्हटल्यार एक जीव तुजो, दुसरो जीव तुज्या पोटांतलो वा कुशव्यांतलो. त्याच भाशेन मोगाच्या बाबयनांनो त्या वेळार आनीक कितें म्हणटात, आतां तुवें बरें खावंक जाय, टायमार जेवंक जाय, बरी न्हीद घेवंक जाय, बरें फ्रूट खावंक जाय, म्हटल्यार तुका आनी तुज्या भुरग्याकूय खावंक मेळोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां तुमी चिंतून पळयात, जायती जाणां तुमच्या मदीं आवय आसतल्यात न्हू, तुमी मम्मी आसतल्यात न्हू बाबा, जायती जाणां तुमी चिंतून पळयात, तुमी ज्या वेळार खाताल्यात त्या वेळार तुमच्या भुरग्याक कशें मेळतालें? ना, तुमचो भुरगो तुमच्या लागसून मागोन खातालो, मम्मा म्हाका दी म्हणून पोटान आसतना, ना बाबा. पूण तुमचे भितर जे गर्भ आसा तो गर्भ तुमच्या कुडीचो एक सांदो आसा. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं तुज्या कुडीक खाताय त्या वेळार गर्भाच्या भितर आसलेलो तो भुरगो आपणाक तेका ताकद मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. आनी सेम बाबा, सेम होली स्पिरीट आमचे भितर आसा आनी दर एकल्याचे भितर होली स्पिरीट आसा. पूण ज्या ताकाय तुमी तेका भरयनात सारके, तुमी तेका पियोंक दिनात, त्या ताकाय तो उपाशी आसा. आमेन. सेम म्हज्या लायफान आसलें. म्हजे भितर होली स्पिरीट आसलो, म्हाका होली स्पिरीट खबर आसा म्हजे भितर आसा, पूण म्हाका जाय त्या पवित्र आत्म्यांक जाय त्या भाशेन हांव खावन तेका बरयनासलो. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळय दुसरी, ज्या वेळार तुमी पळयात तुमकां बाबा जाता वा बेबी जाता त्या वेळार मोगाच्या वेळार तुमी पळयात, ज्या वेळार तेची भूक भागना त्या ताकाय ते रडटा. ओके. आनी ज्या वेळार तेची भूक भागता ते शांत जाता, न्हिदता. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार दर एकल्याची एक भूक आसा. आमेन. दर एका वस्तूक एक भूक आसा. एका धाकटुल्या सुकण्याच्या पोराक पासून भूक आसा. हालेलुया. तशेंच मोगाच्या बाबांनो आमच्या धाकटुल्या बेबींका बाबांका पासून भूक आसा. तेंची जी भूक लागोची कॅपेसिटी आसा ती थोडी आसा, पूण ती तेंकां जायी. पूण ती 5-6 वर्साची भुरगीं जे 1 वर्साचे वा 6 म्हयन्याचे भुरगें आसता तो 3 वर्साचे भुरगे इतके जेयना न्हू. ओके. 3 वर्साचे भुरगे चड जेयता न्हू. आतां 3 वर्साचे भुरगे जेयता तशें 10 वर्साचे भुरगे जेयना न्हू. 10 वर्साच्या भुरग्याक आनीक चड लागता. म्हटल्यार कितें, जर तांकां उणें दिलय तर ती अशक्त जाता, आनी जर असक्त जाली जाल्यार ती वाडनात, मॅच्युअर्ड जायनात बुद्धीन आनी जाणवायेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सजमान घेयात बाबा म्हाका. आनी ही उतरां उलयता होली स्पिरीट उलयता. हांव एक कोणूच ना बाबा, पूण होली स्पिरीट उलयता. सो तुमचे भितर पवित्र आत्मा प्रॉब्लम ना बाबा, तुमच्या भितरूच आसा. कित्याक ऑलरेडी देवान तेका भितर घातला. कित्याक जर्मिया चॅप्टर 1:5 आमकां सांगता, ज्या वेळार तूं तुज्या मम्माच्या कुशव्यान आसले तेच्या आदी पासून तूं म्हाका जाणा आसले, आनी हांवें तुका तेच्या पासून पवित्र केलेलो आसा, आनी ह्या जगा पासून ह्या लोकां पासून हांवें तुका पयस केला, आनी हांवें तुका राष्ट्रांचो संदेश्टा नेमला म्हणून सांगता. सो ऑलरेडी म्हजे भितर तें गिफ्ट आसा होली स्पिरीटचें, जे म्हजे भितर आसा. पूण कितें जालां तें तशेंच पडोन आसा एका बी भाशेन. ज्या ताकाय तूं उदीक घालना त्या ताकाय तेका कोंब येयना, तें रुजना. ज्या ताकाय तूं रुजना तेका पालवी फुटना. ज्या ताकाय पालवी फुटना त्या ताकाय एक बरी फांदी जायना, बरी ब्रांचीस जायना. ज्या ताकाय बरी ब्रांचीस जायना त्या ताकाय बरी फुलां येयना, आनी ज्या ताकाय बरी फुलां येयना त्या ताकाय बरी फळां येयना. आमेन. सो ही प्रोसिजर आसा आमच्या होली स्पिरीटची. थोड्यांका दिसता हांव ल्हान आसतना क्रिस्मास जालो, म्हाजो पवित्र आत्मा म्हाज्या भितर येयलो. ना, हांवें कितल्या जाणांक जितली क्रिस्मासची भुरगीं आहा तेंका पासून हांवें मोगाच्या बाबान स्टडी दिल्या, तेंकां
सिंपल क्वेश्चन करता, हू इज द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा कोण? खबर ना ब्रदर, खबर ना. लज दिसता पहिली माझी म्हाकाच खबर ना पवित्र आत्मा. हांवें ताका दुसरो क्वेश्चन केलो, तुका तुजी मम्मा डॅडी खबर आहा? हय ब्रदर, म्हज्या मम्माचें नांव हें आसा, म्हज्या डॅडाचें नांव हें ना. जर आमची मम्मा डॅडीक आमकां खबर आसा जाल्यार, पवित्र आत्मा जर आमकां खबर ना जाल्यार, तूं आवय बापूय नासल्या भाशेन एक भुरगो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. थोडी उतरां म्हाजी हार्ड आसतात बाबा, पूण समजून घे, ती उतरां होली स्पिरीट उलयता. तुमी एक आवय बापूय नासल्या भाशेन भुरगीं आसा. कित्याक जाणा, तुज्या खऱ्या बापायक आनी खऱ्या आवयक तुवें वळखूंकच ना. जो पवित्र आत्मा आसा. Jeremiah chapter 1 verse 5 आमकां सांगता, ज्या वेळार तूं तुज्या मम्माच्या कुशव्यान आसलें, आवयच्या कुशव्यान आसलें, तेच्या आदी पासून तूं म्हाका जाणा आसलें, कित्याक तूं म्हाज्या मनान आसलें. तर कशें कितें हांव म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक इसरोंक जाता? कसो कितें हांव म्हज्या जीव दितल्या देवाक इसरोंक जाता? हालेलुया. Praise the Lord. Without Holy Spirit, तुझी जीवित एम्प्टी जावन आसा बाबा, खाली जावन आसा, खाली जावन आसा बाबा. Without Holy Spirit, तुझी जीवित खाली जावन आसा. हालेलुया. खरेंच खाली जावन आसा. पवित्र आत्मा आमकां जाव. आयज पवित्र आत्मा ना तर 100% तुका देवाची जाणवाय ना येवची, केन्नाच ना येवची. थोडी जाण म्हणटा अशें खंय बरयलां सगळ्याच जाणांनी पवित्र आत्मा घेवंक जावो. सगळ्याच जाणांक पवित्र आत्मा खंय बरयलां? खंय बरयलां? म्हाका बाबायन बरोवची गरज ना. जेजू क्रिस्तान खाशा म्हटलें, ज्या ताकाय हांव सरकार वतना ना, त्या ताकाय तुका शारांत येवचो ना. दिस ताकद, दिस स्पिरीट तुज्या भितर रावचें ना. आयज आमच्या वांगडा जेजू ना, पूण बापाचो आनी पुताचो आत्मा आयज तुजे भितर आसा आनी म्हजे भितर आसा. आनी तो आमकां पुरो ह्या संवसारार विजय मेळो. फर्स्ट म्हटल्यार तो आसतना तूं केन्ना संवसारान निराश जावचें ना. तो आसतना तूं सगळ्यान हॅपी मनीस आसतलें. थोडी जाणां म्हणटा, ब्रदर तो मनीस म्हज्या लायफान येयलो आनी म्हजें लायफ पाड जालें. ना बाबा, दर एक मनीस येता तुज्या लायफान, तुवें ताका शिकोवंक आनी तेच्या वरवीं तूं शिकोवंक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. दर एक मनीस तुज्या लायफान आसा न्हू आज, तुजो घरकार, तुजो घरकारीन, तुजो बॉस, तुजो फ्रेंड, तेच्या वरवीं बरें तें तुज्या लायफान शिकोवंक आनी तुजें बरें तें तांकां शिकोवंक. हालेलुया. ह्या दोनूच वस्तू पासून तो मनीस तुज्या लायफान. पळोवंक गेल्यार तो तुज्या लायफान सदां काळ ना बाबा, आनी सदां काळ रावोकूय जाय. पूण ह्या दोन वस्तू पासून तो तुका दिला आनी तूं तेका दिलाय. तेचे बरे गूण तुज्या सांगाताक रावंक आनी तुजें बरें गूण तेका मेळोंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो ज्या वेळार होली स्पिरीट तुज्या लायफान आसा, तूं केन्ना निराश जायनाय. पयली गजाल, व्हडले प्रॉब्लेम्स येवं, कितलाय व्हडलो जे संवसारान आमकां सगळीं जाणां सोडून वचो, एक असो वगत येता जाणा ज्या वेळार आमच्या सांगाताक कोण नासता. प्रेज द लॉर्ड.
आमच्या सांगात कोण नसा असो वेळ असता. कोण नसता आमच्या. पण त्या वेळार हांव हॅपी आसा. हांव हॅपी आसा कित्याक जंय कोण ना थंय म्हजो देव आसा. थंय म्हाका देवा वांगडा टायम स्पेंड करूंक मेवता आनी थंय हांव देवा वांगडा वाडटा. दानियेलाक सिंहाच्या गुयेन घातलेलो कोण आसलो? कोण नासलो. पूण खाशा पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू ख्रिस्त थंय उबो जालो. प्रेज द लॉर्ड. दानियेलाक आनी 3 जे यंग भुरगे आसले तेका तेलाच्या उज्यान घातलो तेन्ना थंय कोण आसलो? कोण नासलो. देवाचो आत्मो थंय आसलो. ज्या वेळार लाजाराक ज्या वेळार एका कोणान घातलेलो वा एका फोंडान तेका उडयलेलो थंय कोण आसलो 3 दीस? कोण नासलो. पूण देवाचे उतर देव सांगतले उतर ते आयकोंक तो वाट पळयतालो. आमेन. 3 दीस लाजार त्या एका उतराची वाट पळयतालो. लाजारचो आत्मो एका उतराचेर वाट पळयतालो. तुमकां जाणा ज्या वेळार लाजार मेलो त्या वेळार ताकायत तो भितर आसलो फोंडान त्या ताकायत लाजार एका उतराची वाट पळयतालो. तो म्हटल्यार कितें? लाजार भायर सर. आमेन. आनी त्या सामर्थ्यशाली आयकोंक आत्मो रावता. कित्याक ते आत्म्याक खबर आसले हांव कोणाचो फ्रेंड आसा, म्हजे भितर कोण आसा, हांव कोणाचो भुरगो आसा आनी म्हजे भितर देवाची शक्ती आसा आनी तो तेजे आवाज आयकोंक रावलो. आनी ज्या तो कानार पडलो तो आवाज कानार पडटकूच जिमेलेली कूड आसली ती जिवी जाली. ओके. जो आत्मो एक्टिवेट जालो ते आत्म्यान तेका बांदलेले पळयात कारण बॉडी बांदताले ते तकले पासून पांया तेका फूल रेवडायताले. मागीर तो कसो येयला सोडून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कसो येयलो बाय? देवाचे सामर्थ्य. लाजार मेल्लो आत्मो जिवालो आनी आत्मो देवा थंय आसलो आनी आत्म्यान जेजूच्या आत्म्याचो आवाज आयकलो. म्हणून हांव म्हणटा तुमी स्पिरिटान टंग्सान कित्याक उलोवंक जाय? आत्म्या वांगडा कनेक्ट जाता आनी थंय देवाचो आवाज आयकता. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 14 वर्स 2. ज्या वेळार तूं अन्य भाशेन उलयता भाशेन तूं